प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देवाची कृपेन बोललो दीस आवडटा. आयज आमी नियाळ करुया पावलून कोरिकानाक बरयलेली दुसरी चीट 12वो आवेसूर वोड 9. पूण सोमयान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मोजत पुरो तुका, कित्याक असोगतायेंत म्हजें बळ सुपूर नायीन परजोळटा. आमेन. जेन्ना आमी ह्या 12व्या आवेसुरान आमी वाचता 7वी आनी 8वी वोडीन की पावलूक त्याच्या आंगांत तो म्हणटा, म्हज्या आंगांत देवान रोंबलोलो एक कांटो आसा. तो म्हाका स्वताक धाडलोलो सैतानाचो एक दूत. ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 पावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें. सो पावलू म्हणटा की आपणें 3 पावटी सोम्याको मागिलें की हो कांटो काड म्हूण. कांटो म्हळ्यार आमी जाणा दूख. कांटो आमकां कितें करता, त्रास करता. एक बारीक देखून नुस्त्याचो देखून कांटो आमकां तोपलो जाल्यार आमकां कितू दूख जाता. प्रेज गॉड. आनी आमी जाणा पावलुगे जिवितांत तेणें पयलीं तो दुसऱ्यांक पिडापीड दितालो, पयलीं जी कोण जेजूक सोत मानता तेंक पिडापीड दितालो. पण जेन्ना तेगे एनकावंटर जाता जेजू कडेन, जेजू तो मेळटा आनी जेजूची ओळख तेका मेळटा आनी तो आपल्यागे जिवीत बदलता, तेन्ना सोन ते टायमासून पावलू फकत पिडापीड फाव जाता देवागे उतरां लागून. जेन्ना दोतोर बुरगोटून वयता तो जायत तेका कोश्टोक तेजेर येताय. पयलीं तो दुसऱ्या पिडापीड दितालो, आतां तेका पिडापीड फाव जाता देवागे जेजू पासत तो कोश्टवता. आनी ह्या जाग्यार आमी पळयता की तो मागोता देवा कडेन की हें काड म्हूण, आपल्याको जायना म्हूण, हें सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण तो मागोता. कोणाच्यान त्रास सोसूं जायनाय न्हू. प्रेज गॉड. आमकां त्रास सोंसपा नाका म्हूण जेजून त्रास आपल्याचेर घेयले. जेजून कोश्टोक सोशिल्ले आमचे पासत. आमगे मरण जेजू मेलो. जे पातक्या फावो आसलोली मरण, कास्त फावो आसलोली ती जेजून आपल्याचेर घेयली आमकां कश्ट ना जावपाक. प्रेज गॉड. आनी हिंगाय आमी पळयता की पावलू मागोता की हे सणसण्यांतलो आपल्या निवार म्हूण. पूण देव तेका कितें जबाब दिता. देव तेका म्हणटा की म्हजी मोजत पुरो तुका, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आनी आमी जाणा आमगेले जिविता देव आपल्यागे कृपा त्या टायमार त्या कामान तो आमकां फाव करता. हांव मुगलें एग्जाम्पल घेवन सांगता की प्रेज गॉड की पयलीं म्हाका जायतें पयलीं हांव न्हू देवाको मागतालें, देव म्हाका हेल्प करतालो म्हळ्यार तितून म्हाका हें जायनासलें. ओके. सो आतां म्हाका चड जाता कित्याक आतां म्हाका हांव एकटी आहा म्हुटरी. प्रेज गॉड की एक काम येता की एक टायम येता की म्हाका दिसता हें जावपा ना, कोण वारल्यार म्हाका हेल्प जातालो म्हूण. आनी देव म्हाका सांगता की माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आनी देव म्हाका त्या टायमार शिकयता एशें कोन्न कर, कितें कोन्न कर तें. केन्ना म्हाका गोटाय दिता, म्हाका स्ट्रेंथन करता तें काम करपाक. आनी एक पाटी मनशाच्या रुपार म्हाका आदार धाडटा. सो प्रेज गॉड. इन ऑल दीस हांव सांगो सोदिता की देव तुका एकसुरे सोडना. प्रेज गॉड. तेका खबर आहा आमगे अस कोताय, आमगे गोटाय कित्ती. ही नोज आर स्ट्रेंथ्स एंड आर विकनेसीस. तेका खबर आमकां कितें काम जातलें, कितें जावपा ना तें. आनी अकॉर्डिंगली टू दॅट सिट्युएशन जी परिस्थिती तुगे जिविता येता, एक परिस्थिती येता त्या प्रमाणे देव आपल्यागेली कृपा, आपल्यागे मुजत आमकां फाव करता. हांव खरें सांगता, मुगे लायफांतल्यान हांव तुमकां सांगता, मुगे एक्सपिरियन्सांतल्यान तुमकां सांगता, खरें देव दिता, देव पावता, देव कोता. देव आमकां एक सुरी सोडना जेन्ना आमी तेचेर विस्वास दवरता, तेचेर पातयेता. आमगे अस्कोतायेन जेन्ना आमी तेचेर पातयेता तो सोडना, तो सदां पावता. आमगेलो जिवो दिवतो. Psalm 121 म्हणटा, where will my help come from? My help comes from the Lord maker of heaven and earth. आमकां कोण पावता? आमकां पावता देव. एकदां तो तुका गोटाय दितलो, तुका हें करतलो तें काम करपा, तितूंतल्यान हें करपा, नाजाल्यार तो तुका मनशान धाडटलो, पूण तो पावताच. देव पावता. God sees, God hears and God answers. Praise God. तेका लागून देवाचेर पातयेवन रावपाचें, देवा चिटकोन रावपाचें. गरज तेन्ना न्हू, पूण सगळे पावटी एवरी टायम देवा उलमान एक पावल आमी मारूं जाय. देवा सांगातान घेवन आमी एक पावल चलपा जाय. आमकां जाता तेन्नाय बी आनी आमकां जायना तेन्नाय बी, ऑल द टायम. प्रेज गॉड. एंड आय अश्योर यू, हांव खरें सांगता, गॉड देव आमकां सोडना आनी देव आमकां साडना. प्रेज गॉड. आमी एक उदाहरण आमी बायबलान वाचता, बट शद्राक मेशाक एबेदनेगो ते म्हणटाय देवा जेन्ना आमकां साल्वार करपा जाता
आनी जायना जाल्यार बीन आमी तेका किंगा सोरपडपा नाय म्हूण ते सांगताय तेका तुका आपूण ते राजा सांगताय तुका आपूण सोरपडपा नाय कित्याक फकत एकू देवा सोरपडटाय तेच्या पांयां पडटाय फकत देवाच्या पांयां पडटाय तुजी न्हू मनशा पांयां न्हू आनी मागीर तांकां ते उज्यान घाताय आनी ते उज्यान वयताय आनी ते तेंगेलो जेन्ना ते उज्यान भितर सरताय ते दोन तेंचे बारबो देवूय आसता आनी तेंक जेन्ना भायर काडटाय तेन्ना तेंगे आंगा वास सुद्दां येना लासलोलो उज्या वास सुद्दां तेंगे ना तेंगे एक केस तिकून लासों पावना प्रेज गॉड काय बरो आमगे देव जेन्ना आमी तेचेर विस्वास दवरताय ही सीज टू इट तो चोयता की आमकां कांय त्रास जायना जावपाक कांय त्रास नाय जावपाक प्रेज गॉड थँक्यू जिसस आनी एक हे प्रेज गॉड साम 73 verse 26 okay think mota my flesh and my heart may fail but God is the strength of my heart and my portion forever amen आमगे कूड आमकां सोडीत म्हणजे आमगे कुडी बोड आमकां सोडूत यू नो our flesh may fall weak but God is the strength of my heart तो आमगे काळजाची गोठाय आनी तो आमचे दायज सासणाच्या सासनाक प्रेज गॉड थँक्यू जिसस